प्रीतीच्या भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयारी करीत आयल्या. आयज हे तयारेचो निमाणो दीस. आयच्या शेवटाच्या नव्यानाचो विशय पिडेस्तांची काळजी घेवन पेकोवणी हाडतले सेवक आमी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो सायब. ताची अमोर कूड आमच्या गोंयांत आसप म्हणल्यार आमकां गोंयकारांक हें एक भागूच. ह्या दिसांनी ही अमोर कूड दाखोवणे खातीर कॅथेड्रलांत दवरलेली आसा. हे कुडीक लागून आमचो भावार्थ जिवाळ जिवो जाता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक पिडेस्तांचो खेरीत मोग आसलो. तांचे सोवे आपली सेवा अर्पण करप म्हणल्यार जेजूच्याच पावलांनी चलप अशें तो मानतालो. आयच्या ह्या नोवेनांत वांटो घेतना आमी पिडेस्तांची काळजी घेवन पेकोवणी हाडतले सेवक जावंक ह्या मिसा बलिदानांत देवाची कृपा आमकां मागुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जुदा आनी जेरुसल्या विशीं इसायासाक आमोसाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी चडून वेतलीं. इस्पा भायर पोरसां ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात, सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्या. कित्याक सियोनाथावन येतली सुमूर्त आनी जेरुसलेमांथावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो. हीं राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया हीं उतरां म्हज्या कानार पडटाच येदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर कुळां चडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा, देखून तुका बरें मागता. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. उद्गार. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेजू कफारनावांत भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका पोरातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलोलो आसा आनी एकदमूच वळवळता. जेजून ताका म्हळें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परतीपाळून शोधपोतीन म्हळें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक ओमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू झोबोर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी ओस्तोमतेतावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सर्गींच्या राज्यान जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. धर्मीक फुडाऱ्यांनी पेडेस्तां सोवें आपलो हुस्को दाखोवन जेजू खऱ्या गवळ्या भाशेन सदांच तांचे सेवेक आयते जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. राजकीय फुडाऱ्यांनी पिडेस्तांक बऱ्याक पडतल्यो भलायकी विशयांच्यो येवजण्यो चालीक लावन ते खरे समाज सेवक जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दोतोर नर्सांनी खऱ्या मोनान पेडेस्तांचो इलाज आनी काळजी घेवंक आनी ह्या वरवीं पेकोवणी हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबान आसलेल्या पिडेस्तां सोवें थांबोनासतना सेवा अर्पण करून आमी जेजू आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भशेन वावरूंक आमकां बापाची मोजत मागुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसादेसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखणता. आमेन.